जे विषय आज म्हजे कडेन हांगसर मांडिल्ले आसात ते सरकाराचे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट जे आसात तांकां सगळ्याक हातीकल घेवन आमी पर्सनली फॉलोअप करून ह्यो ज्यो आज विषय जे उपस्थित जाल्ले आशिल्ले ते प्रश्न जे उत्तरां मेळोवन दिवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा आनी तसो म्हजो प्रयत्न आसतलो। वास्कोकारांनी आज जो म्हजे खातीर मोग दिल्लो आसा तो मोगा खातीर हांव सदांच तुमच्या उपकारान आसतलो। आणि आमच्या सरकारान आज एक प्रूव करून दाखयलेलें आसा की आमी फक्त एश्युरन्सीस दिना, वी फुलफील द प्रॉमिसीस। आणि म्हणूनच जे सरकारी अधिकारी सुद्धा जे आसात ते सरकारी अधिकारी भितर जर लिथार्जीपण सुद्धा जर आसले जाल्यार तांकां सुद्धा वटणीर हाडपा खातीर हांवें आज तांकां संदेश दिल्लो आसा। त्यो फायल्स टायम बाउंड ज्यो क्लियर जावपाक जाय त्यो सुद्धा जर जायना जाल्यार कारवाई आमी करपाक शकतले केन्ना, ज्या वेळाचेर तो वेंडर किंवा तो स्टेक होल्डर ज्या वेळाचेर आमकां एप्रोच जातलो किंवा रितसर आमचे कडेन कंप्लेंट जेन्ना आमी करतलो त्या वेळाचेरूच हें प्रशासन आमी सुशोभीत करपाक शकता। फॉर द ऑनरेबल MLA's information, the issues or the order which has been already issued by the MPT officers that is executing, but in case if it is आमी कितें म्हणटा ताका violated, जर violated झालं जाल्यार I have given a clear instruction to my deputy collector, you issue a notices and see that the order will be abide as per the government norms. At this moment we are focusing only on the national games, but provided हे estimate करता, टेंडर करता, हे सगळे काही गोष्टी मध्ये प्रोसिजर लागता, तो प्रोसिजर जातलो। आमच्या स्विमिंग पुलाचो हांगसर विषय काडिल्लो आशिल्लो तांकां हांवें उत्तरू दिल्ले आसात, पण थंय आमचे रजिस्ट्रेशन आज खूप कमी असल्या कारणान आमकां दुसरी बॅच आमकां सुरू करपाक शकना। त्यांचो डिमांड आसा की ओवर एज जे आसा ते अबाव एज जे आसा तांकां सुद्धा ते स्विमींग करपा खातीर आमकां अलाउड करचें। म्हणजे एकूच गोष्ट जाता ज्या वेळाचेर भुरग्यांक आमी थंय ट्रेन करपाक आमी सोदता, दॅट शुड नॉट बी एनी कितें आसा बाकीचे कोण जाणटेले बिणटेले कोण जर आसा तांच्या भुरग्यांक भितर त्रास जावपाक जायना हेजी सगळ्यांची कुयदाद आमी घेवपाक जाय। म्हणून जेन्ना सिटिजन्सा कडल्यान हे काही गोष्टी आमकां सजेशन येता त्या वेळाचेर सिटिजन हॅज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ताचे ऑलरेडी इनॉग्रेशना खातीर डेट सुद्दां फायनल केल्ली आशिल्ली, ओन्ली द पॅवेलियन जो आसा पळय तो पॅवेलियन कन्स्ट्रक्ट जालें नाशिल्लो। म्हाका दिसता द कॉन्ट्रॅक्टर हॅज ऑलरेडी गिवन एश्युरन्स विदीन 1.5 month आय एम गोइंग टू कंप्लीट द ग्राउंड पॅवेलियन। आणि पॅवेलियन एक जाले नंतर कारण ऑनरेबल मिनिस्टर जो आसा ताणीन म्हाका सांगिल्लें की आमी सगळो तो कॉम्प्लेक्स पूर्ण जाल्या नंतरच आमी ग्रँड इनॉग्रेशन करूया। म्हाका कांय ना, हांवें ग्राउंड हांवें केन्नाय ओपन करूया म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें, ओन्ली एक्सेप्ट द पॅवेलियन, बट डेफिनेटली आय हॅव ऑल्सो रिलीज द पेमेंट टू द कॉन्ट्रॅक्टर सो दॅट ही मस्ट कंप्लीट द वर्क इन दिस 145 days. Law College administrative block is already under construction. It is only for the temporary phases, and once their college has been constructed, it will be shifted. But definitely it is that administrative जो procedure जो आसा जो कला भवन खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन हँडअप करपाचे तो विषय आसा, तो विषय रिजॉल्व जाल्या नंतर हे कला भवन सुद्दां आमच्या ह्या कला मनीस कला मोगी जे आसा ते आमचे कलाकार जे आसा त्यांच्या खातीर फुल स्वेज वापरपाचे। 10 वर्सां ती बिल्डिंग म्हाकाय खबर आसा तुजी खंत जी आसा ती म्हजी खंत आसा एज अ आर्टिस्ट म्हणून पयलो, आणि म्हाकाय दिसता त्या कला भवनात म्हाकाय थंय परफॉर्म करपाक जाय। आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्यो काही गोष्टी जेन्ना जाता त्या वेळाचेर म्हाकाय दुःख दिसतलें, पूण काही गोष्टी प्रोसिजर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर जेन्ना लॅप्सीस जे आसात पयलीं ते लॅप्सीस सुटाव करपाचो म्हजो सरकार प्रयत्न करतो। तो आमचो ग्राउंडाचो इश्यू आसा, रोज सर्कल ग्राउंड जो मेजर इश्यू आसलेलो तो ऑलरेडी हांवें सरा कडेन फॉलोअप करून म्हाका दिसता तो इश्यू सॉर्ट आउट जाल्लो आसा, ऑलरेडी ऑर्डर इश्यू जाल्लेली आसा। बाकीचो जो इश्यू आसा आमचो गार्बेजीचो इश्यू आतां आमच्या हांगा चेअरपर्सनान बाकीच्या तेंच्यांनी सांगलेलें आसा कितें तेजोय आनी 1 वर्सान तेजो क्लियरन्स जातलो सगळो, कित्याक तो शिफ्ट जावपाचो आसा कुर्तोरी म्हणून, सो आनी 1 वर्सा भितर तेजो सोल्युशन मेळटलें। सो हेका सगळ्याक सोल्युशन जो पोल्युशनाचो आसलेलो पोल्युशनाचो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जी MPTन ऑर्डर काडली जी गेट नंबर 1 ट्रान्सपोर्टेशन जावचो म्हणून ते तेंच्यांनी 9 नंबरांसून करताले म्हणून हो इश्यू जालो हे पोल्युशन। सो आयज आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन काल दिल्लेले आसा त्या प्रमाणे ते गेट नंबर 1 वयता। आतां आमी डेप्युटी कलेक्टराक आनी आमच्या DYSPक सांगलेलें आसा कित्याक ती तेंची जबाबदारी, कित्याक ऑर्डर ही आमची मॅजिस्ट्रेटच्या फुड्यान डिसायड जाल्लेली आसा कित्याक सगळो ट्रान्सपोर्टेशन गेट नंबर 1 जावचो म्हणून, आनी जर ते परत 9 नंबरांसून करता जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉपर एक्शन वील बी टेकन अगेन्स्ट द MPT.